एक काम तुमकां जे आवडलें त्याचे आवडले तुम्ही 100% दिता 100% दिता आणि हांव SCचो तो ब्राह्मण तरी सुद्धा हांव ताका 100% दिता. आमी हांगासर जातीचे उलोवया नाका बिकॉज पळय आमी जितले जातीचे उलयतले तितके आमी फाटीं वयतले ह्यो गोश्टी आमी लक्षांत दवरपाक जाय आनी फुडाराक सुद्दां कोणाच्या नांवा वयल्यान आनी कोणाच्या कामा वयल्यान जात ही वळखोवपाक जायना आनी जात ही केन्ना फुडें काडपाक जायना. हांव हाजे बद्दल स्ट्रॉंगली सांगता बिकॉज हे खूब म्हारग ठरपाक शकता. हां एक गोश्ट आसा की जेन्ना बाबासाहेब आंबेडकरान जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन बरयल्लें किंवा तेन्ना ड्राफ्ट केल्ले तेन्ना सुद्दां ह्यो गोश्टी त्या टायमार घातिल्ल्यो आयज सुद्दां खुबशे फावटी आमी रिजर्वेशन म्हणटा गोश्टी म्हणटा ह्यो आसपाक जाय. हांव ताच्या बद्दल नाय म्हणिना कारण कितें आसा कारण थोड्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो थोड्या वर्गां खातीर फुडें काडपाक खातीर ते एकदां फुडें आयले उपरांत कदाचित सगळेच जाण आमी जेन्ना सामान्य जातले सेम जातले ते वेळार म्हाका दिसता खूब जग बरें चलतलें जेन्ना आमी सगळे एका लेवलाचे आसतले तेन्ना कोणाचो दुस्वास आसचो ना द्वेश करचे ना कोणा बद्दल कांय उलोवचें ना तेन्ना म्हाका दिसता आमचें गोंय आमचें भारत सगळ्यान बरे तरेन चलपाक शकतलें आनी ते खातीर कदाचित ह्यो गोश्टी आसतल्यो ताचे बद्दल हें करिना पूण आयच्या काळान जेन्ना उलयता तेन्ना म्हाका तरी पर्सनली ह्यो गोश्टी केन्ना आवडूंक ना आनी आवडच्यो ना.